गुड मॉर्निंग एवरीवन. चला आयज हांवें सकाळचे पयलीं चपात्यो करपाक घेतला. आयज म्हाका रांदपाचें ना. आयज आमी खंय तरी भायर सरतलीं. फुडें कळटलेंच तुमकांय व्हरता. चपात्यो जाल्यो आनी बाकीचें मागीर क्लिनींग स्टार्ट केलें हांवें. कितें केलें म्हणटकूच वाट्यार जातात न्हू तो मागीर पसारो तो काडलो. मागीर हांवें कपडे म्हटले मिशिनान घालया. कपडे घातले कित्याक खंय भायर सरली म्हणटकूच मागीर ही कामां तशींच उरता. येता म्हटल्यार रात जाता आसली आमकां, म्हणून हांवें मिशिनाक सोमते कपडे घातले. आनी त्या म्हणसर हांवें सारण मारून घेतली. बाय येयल्ले आपल्याक दी म्हणून सारण मारपाक. सगळे सारण मारून जाली. कपडे सोमते सुकत घातले हांवें. चला तर या आमी आतां. आयज आसा म्हाज्या मामागेर देव म्हटल्यार तरंगा. ती आयज आमगेर येता. एक्चुली ती आतां तुळशी लग्ना दिसा, पूण आमकां कोणाक वचपाक मेळना त्या दिसा, म्हणून आमी दुसरे दिसा वयता. दुसरे दिसा तरंगा दुसऱ्यांगेर वयता. आनी चला तर या फुडें. पळयत जाल्यार बायन आपलो डान्स सुरू केलो. गाडयेन लायिल्ले सॉंग्स आनी ते डान्साचे सॉंग आसले. तेजेर तेणी डान्स करता करता मागीर ते न्हिदले सुद्दां गाडयेन. चला आमी वयता बिचोले बोड्ड्या. थंय म्हाजो मामा रावता. ही पळय आमी पावली. हें म्हाजें मामाचें घर. चला दर्शन घेवया आमी. वैभवान घातलो हांगासर हार देवा. वैभव म्हटल्यार म्हाजो मिस्टराचें नांव. आनी बाय हांगासर लायता हळद पिजर देवा. म्हाज्या मामाच्या घरा सायडीनूच पयलीं मेळटा आमकां पिंपळाचें पेड. हें आमच्या सामकें घरांत तेंकोन आसा. हें पळया. बाय आपल्याक डान्स करपाक मेळना म्हणून बेजार आसलो. तेका तेजे सॉंग्स थंय लावंक नासले. थंय लायिल्ले भजन. तरी मागीर तेका आमी मोबायलाचेर लावन दिले. मागीर तो डान्स करपाक लागलो. मागीर मातशी गेली आमी थंयसरूच तेकोनूच म्हटल्यार मातशें फुडें आसा वडेश्वराचें पेड. मागीर थंयूय गेलें हांव. व्हड खूब जुनो आसा. खूब पयलींचो तो, म्हणून तो खूब असो तेजे मुळां बिळां खूब पसरला. हांगासर सगळ्यो बायलो हांगा वडा पुनवेक पुजा करता. ह्या वडाची हांगा पुजा बिजा घालतात अशें म्हणून आयकलां हांवें. चला तर आतां देव वचपाची तयारी करता. म्हटल्यार आयज देव आमचे वयतले दुसऱ्यांगेर. हें पळय देव आमी काडले. आतां ते पयलीं वयतले देवळान, मागीर तेंगेरसून देवळानसून मागीर ते दुसऱ्यांगेर वचपाचें. चला फुडें पळोवया.